Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मोदी सरकार आनीक राज्य सरकार जर अख्खे देशभर पळयलें जाल्यार आयज सुद्दां तेणी 40 कोटी वॅक्सीन डोजेस 140 कोटी लोकांक पॉप्युलेशनाच्या देशात फक्त 40 कोटी लोकांक आयज वॅक्सीन जाल्लें आसा आनी हो जर रेट पळयलो ह्या रेटीन जर वॅक्सिनेशन देशांक जालें चालू उरलें जाल्यार आमकां अख्ख्या देशाचें वॅक्सिनेशन करपाक आनीक 3 वर्सां लागतलीं. आयचो जो रेट आसा 16 लाख पर डे वॅक्सीन तो 1 कोटी पर डे वॅक्सिन्स करपाक जाय. म्हणजे दिसाक काल सुद्दां 17 डेथ जाले. अशा परिस्थितींत वॅक्सिनेशन करता थंय वचप, दिवली पेटोवप, फोटो काडप, आनी कितें उदक दिता आसतना फोटो काडप, हें पळय जें चलता हें खरें म्हटल्यार बंद जावपाक जाय. वॅक्सिनेशन हें लोकांचो हक्क. काँग्रेसीन सगळे कडेन अशाच तरेची निवेदनां दिवंक सुरू केल्यात. म्हापशा काँग्रेसीचे उपजिल्लोधिकाऱ्याक असलेच निवेदन. त्या खातीर काँग्रेस पार्टी डिमांड आहा की प्रत्येक मनशाक ही वॅक्सीन दिवची आनी आमी म्हाका दिसता गोंयान पळोवंक गेल्यार इल्लोसो स्टेट 15 लाख त्या कमी आमचें पॉप्युलेशन आनी आमचे जेन्ना आमी पोलियो बुथा भाशेन बूथ घालून आमी वॅक्सिनेशन दिवंक शकता. व्हायरस इज म्युटेटिंग थोड्याच लोकांनी गेला ओनली 13% इज द पीपल वी वॅक्सिनेटेड इन इंडिया. आतां कितें जातलें इफ यू डोंट वॅक्सिनेट इन टायम जाल्यार व्हायरस इज म्युटेट आनी कोणें पळय घेतला तांकां पासून कांय फायद्याचें ना तें. सो वी आर डिमांडींग एज अर्ली एज पॉसिबल गिव फ्री वॅक्सिनेशन टू एवरीवन. SSC students' health is important, HSSC students' health is important, then why is the health of final year students of all the streams, the Chief Minister of Goa, is the health of the final year students of Goa, of all the streams, also not important? How can you come up with a notice which states that offline examinations will take place for the final year students?